पळय सरकारान एक प्रथा सुरवात केल्या की गव्हर्नराचो एड्रेस जो पयले सेशनाक वर्साच्या पयले सेशनाक जाता तो एड्रेसाची जी रिप्लाय ऑपोजिशन दिता तांणी 3 म्हयन्यांनी दिवपाची. आतां बजेट ते प्रेजेंट करतले, बजेटाचेर आमी जुनान उलोवपाची. सो हें कितें आहा, बेजिकली जे फ्रेश इश्यूज आहात ते सरकाराक डिस्कस जाल्ले नाका आनी ते 3 म्हयन्यांनी डिस्कस जाल्ले. म्हळ्यार पौशेल्ले इश्यू घेवन आमी असेंब्ली उलोवप, म्हळ्यार पौशेल्लेली असेंब्ली अशें जाल्लें जाता. आनी ताचो अर्थ असो जाता की गोंयांत जे फ्रेश आनी बर्निंग इश्यूज आहा जे लोकांक सुटावो जाय ते इश्यूज असेंब्लीन डिस्कस ना जावंक दिवप हें सरकाराचो फोकस आसता. आनी हो ते परते परते ते करीत दाखयत आसता. आज हांव ताका सांगपाचो आहा आनी पॉल एंड शक्दर म्हणून जो आहा which is like the Gita and the Bible of parliamentary procedures. आनीक राज्यसभा हँडबूक हातून क्लियर सांगिल्लें आहा की ज्या सेशनान गव्हर्नर नाल्यार प्रेसिडेंट एड्रेस जाता तेच सेशनान ताची रिप्लाय जावंक जाय. आनीक बीएसीक तांणी पयली मिटींग घेवंक जाय आनी हें करता. हें कितें करतात फर्स्ट आनी सेकंड डिस्कशन ऑन गव्हर्नर एड्रेस हॅज टू बी फॉर मिनिमम ऑफ 3 days. आज ते पयलीं सस्पेन्शन ऑफ रुल्स करतले आनी 2 दिसान काबार करतले. सो इतली ताकतीक आनी इतले 33 जाण ऑफिशियली तांकां सपोर्ट करता मरे. अनऑफिशियली कितले करता कोण जाणा, पूण ऑफिशियली तरी 33 जाण आहा. इतले आसून पसून कोणाक भितात? काय लोकांक भितात, काय तुमकां भितात? तुमी जे लायव्ह कवरेज दिता तांकां भितात. कित्याक भिता सरकार? हें सरकारान उत्तर दिवचें पडटलें. तुमी कसले इश्यू काडपाचे आसा? लायक अक्षय पात्रार ना हांव सगळे खूब इश्यूज म्हणजे आहा 44 पानांचे आनी 190 पॅराग्राफाचे 192 पॅराग्राफाची जे भाशण गव्हर्नरान केलें. हांव काळें घालून थंय उबो आशिल्लो, तुमी पळयलो, आनी काळें घालून ते प्ले कार्ड घेवन फूल भाशणाक हांव उबो आशिल्लो. तेन्ना तर उबो रावलो जाल्यार आतां जेन्ना उलोवंक मेळटा तेन्नाय म्हाका उलोवंक हांव जाता तितलो चान्स घेवन जाता तितलें उलयतलो. आनी हांव सरकार कसो फेल जाता आनी ऑल्टरनेट मॉडेल गोंयाक फुडें कसो व्हरपाचो तो हांव सजेस्ट करता. अक्षय पात्रार काडटलो तो. अक्षय पात्रा म्हणटा तें हाडटना मुखेलमंत्र्यान वचून अक्षय पात्रा सर्व केलें. मुखेलमंत्र्यान एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे सर्वींग करतना हांव जेवपाक गेल्लो. हांवें केन्ना फोटो पळोवंक ना. हांव गेल्लो पयर स्कुलान रविंद्र केळेकर ज्ञान मंदिर कोंकणी भाशा मंडळाच्या स्कुलान. थंय तो पुलाव हांवें खालो. तो पुलाव म्हाकाय बरो लागलो आनी भुरग्यांकूय बरो लागता अशें म्हूण तांणी सांगलें. थंय दुसऱ्यांक हाडून स्थानीक बायलांक भायर उडोवप हें कित्याक जाता हें म्हाका कळना. सेकंड अक्षय पात्रा म्हणटा तें हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉनाचे एक भाग. हांव जेन्ना बेंगलोर गेल्लो तांच्या देवळान थंय हांवें पळयलें की एक डोनेशन हें आहा कावंटर आहा ते अक्षय पात्रा खातीर लोकांनी डोनेट करचें म्हणून. सो अक्षय पात्रा सगळे सोर्सिसां कडच्यान पयशे कलेक्ट करतात. आमच्यो बायल्यो कलेक्ट करना. आमी CSR फंड काडून तांकां बायलांक दी म्हूण सांगतात. दर आमकां आमचे हे सरकाराक भुरग्यांचें पडना जाल्यार CSR इंडस्ट्री तांचे फंड डायवर्ट करा म्हण आनी तांकां दिया बरं बायलांक. हें सगळें गोंयकारांनी करपाक जाय. पळय हें तें कितें तें बीच क्लिनिंग तें बीच रेस्क्यू जो आहा पळय तें सगळें डिस्ट्रिक्ट दिलां तें नुस्तेकारांक दिवंक जाय मरे. आज ते म्हणटात आमी ट्रेनिंग दितात कुत्र्यांक स्ट्रे डॉग्स ऑन द बीचीस तांकां कशें टॅकल करपाचें ट्रेनिंग दिता. अरे आमचे खारवी आहा पळय भाव ते सगळे जाणां कशें करून कुत्र्यांक कशें टॅकल करप ते तांचे कडेन दिया मरे. तांकां जोडुनी मरे. म्हळ्यार सगळ्या कडेन गोंयकाराक भायर उडोवप आनी कोणाक तरी भायल्याक भितर हाडप हें सगळ्या कडेन आमी पळयतात. द लेटस्ट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी युनिव्हर्सिटीची प्रॉपर्टी थंय जातली EDM आतां कितें जातलें न्हय. 20 लाख कितें तो दितलो म्हयन्याक तो रिकवर कसो करतलो? तो EDM करतलो थंय एवरी सॅटर्डे संडे जातली. सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पसून विकलो आनी जो भारतीय जनसंघ आनी भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक आनी कांय दवरूंक ना सगळें विकून काडलें. सर CM 6 वर्स पूर्ण केला दिल्लीन सर सत्कार जालो. पालो CM 6 वर्सां पूर्ण करता. CM 6 वर्सां CMन खूब पोर्टफोलिओ धरिल्ले आहा बरोबर. हांव हे सगळें मरे आज भाशणांत उलयता म्हाका कांय
मेटेरियल दवरनात पूण 6 वर्सांनी खूब प्रॉब्लेम 6 वर्सांचे पयलीं आशिल्ले ते तशे उरल्या ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना 6 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून ताका हांव कॉंग्रेच्युलेटूय करतलो पूण हे प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व करूंक तो पावलो ना ही ताका याद करूंक जाय.